नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. लायटीच्या सऱ्यांक तेंकून आशिल्ल्यो झाडाच्यो खांदयो कातरता आसतना कटराचो लायटीच्या सऱ्यांक संपर्क जाल्ल्यान लायन हेल्पराक आयले आगताक मरण. एक देश एक वेंचणूक संकल्पनेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो तेंको. एकाच वेळार वेंचणुक्यो जाल्यो जाल्यार सुशासन तशेंच उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जातलें शक्य. बँक रिणाची फटवणूक आनी पयशे लुटपाच्या प्रकरणात ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता केल्या जप्त. ह्या कृतीत गोंय सयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या मालमत्तेचो आनी अमेरिकेंतल्या टॅक्सांतल्या एका रेजिडेन्सी घराचो आसा आस्पाव. कांदोळे दर्यांत बुडून उत्तराखंडाच्या एका तरणाट्याक आयलें मरण. बुडून ताची कूड जाल्ली बेपत्ता. सोद मोहिमे उपरांत सापडली कूड. मेजासात जेवणात किडी मेळिल्ल्यान संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक केलो निलंबीत. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपा खातीर नेमतले समिती. गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीची माहिती. विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटींक मेळटलें राजकीय आरक्षण. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकरान उक्तायलो विश्वास. आणि आता खबरो विस्तारांत. लायटीचो शॉक लागून लायनमॅन हेल्पराक मरण येवपाची घडणूक आस्तोडे वाठारांत घडली. मरण आयिल्लो तरणाटो कर्मचारी मावळिंगे वाठारांतलो. तो दिवचलच्या वीज कार्यालयाचो कर्मचारी आशिल्लो. मजगतीं वीज खात्याच्या ह्या बेपरवायेक लागून ह्या कर्मचाऱ्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी कामार आसतना ताका मरण पावलें. गोंयांत वीज खात्याची घाळपणां परत एक फावट उजवाडाक आयल्या. गोंयचे लायनमॅन सध्या खतरोके खिलाडी जाला अशें म्हणपाकय हरकत जावचें ना. ह्या नादी चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी कितल्याशाच लायनमॅनांक शॉक लागून मरण आयले. आनी हेच बेजापसालदारकेक लागून आयज एका 25 वर्साच्या एका गरीब घरांतल्या जो एकलोच जोडून घरच्यांचें पोट भरतालो त्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो. ह्या नादी मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अस्नोडच्या मैते वाठारांत लायटीच्या सऱ्यांक लागून आशिल्ल्यो झाडाच्यो खांदयो कापतना कटराचो लायटीच्या सऱ्यांक संपर्क आयिल्ल्यान लायनमॅन हेल्पर मंथन हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरण आयिल्ल्या तरणाट्याची कूड दिवचलच्या भलायकी केंद्रांतल्यान पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या जीएमसीत धाडल्या. मजगतीं वीज मंत्री सुदीन ढवळेकर आतां फकत लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन करतले. पूण त्या भुरग्याचो जीव गेला ताची जापसालदारकी कोण घेतलो? लायनमॅन हेल्पराच्या सेफ्टी बाबतीत जबाबदारी कोणच घेयना. खात्याचे इंजिनियर सेफ्टी बाबतीत करता कितें? खुबळिल्ले लोक जाप मागतात. तशेंच खात्याचें लक्ष फकत स्मार्ट मिटर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा असो सणसणीत आरोप करीत समाज वावुरप्यांनी वीज खात्याक धारेर धरले. इलेक्ट्रीक लायनमॅन तो काम करतालो ऑन ड्युटी फॅटल एक्सिडेंट जालो म्हणून. आतां म्हाका दिसता अशें कितले आनी एक्सिडेंट जावपाची डिपार्टमेंट वाट पळयता ताका विचारता आमी. हालींच मनोज जांबावलीकर ताका आज 2 वर्सां जावना आनी आतां दुसरी केस आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे खंय ना खंय सेफ्टीच्या बाबतींत हे डिपार्टमेंट खूब कमी पडटा. आमी रायट फ्रॉम द डे वन सांगता की जो लायनमॅन कामाक वयता लायन हेल्पर तेजी सेफ्टीची जबाबदारी कोणूच घेना. आयज सरकार स्टेटमेंट काडटले कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिता म्हणून जॉब दिता म्हणून. त्या भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा तेजी जबाबदारी कोण घेतला? आयज जस्ट इमॅजीन करा तुमी 2 वर्सां भितर आतां दुसरो मृत्यू आमच्या तालुक्यान जाता. म्हणजे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर सेफ्टी वायज कितें करता? तुम्ही बारीकशे आतां कोण जर शॉप घालीत त्याच्या कडेन तुमी 100 गजाली सेफ्टी मागतात आनी तुमच्या डिपार्टमेंटान सेफ्टी ऑडिट जाला. आता मनोज जांबावलीकर जो गेला त्याच्या नंतर हेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिट केला. कोण जबाबदारी घेतलो हेच्यो? फक्त हे गॅजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट एक्सटेंड करपाकूच उरले. आनी अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आतां फाल्यां स्टेटमेंट येतले तांचे. फरक फक्त त्या फॅमिलीच्या घरच्यांक पडटलो. फाल्यां सगळे जाण स्टेटमेंट दिवन वयतले. पूण अशेंच जर हे एक्सिडेंट जावपाक लागले डिपार्टमेंटान जाल्यार ह्यान फुडें लायन हेल्पर पोस्टाक येवपाक सुद्दां 10 फावटी विचार करतले. म्हणजे आयज सेफ्टी खरेंच तुमी सुद्दां सरकाराक विचारूंक जाय की लायन हेल्पर जर ऑन ड्युटी मारपाक लागले जाल्यार सेफ्टी कोण पळयता?
आनी सेफ्टीची जबाबदारी घेतलो कोण? आनी हो जर पयलीं फावट आशिल्लो जाल्यार आमी एक्सिडेंट म्हणटा आसलो. हें हॅबिच्युअल जाल्लें आसा. डिपार्टमेंटाकूय म्हाका दिसता संवय जाल्लेली आसा. तेंचें लक्ष फक्त स्मार्ट मिटराचेर आनी टेंडरां काडपाचेर आसा. जे कर्मचारी कामगार जो कामाक वयता पळय हेंच्या डिपार्टमेंटान तेजे सेफ्टीची जबाबदारी घेवपाक हे सरकार कंप्लिटली फेल जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता पावर मिनिस्टराक आमकां हो प्रश्न विचारचो पडटलो. तुमच्यान जर जमाना जाल्यार सोडा मरे डिपार्टमेंट तुमी हे. आतां जो इंजिनियर इन्चार्ज आशिल्लो तेज्या टेन्युराक जर इतले एक्सिडेंट जाता जाल्यार कित्याक जाय आमकां इंजिनियर ते? फक्त तुम्ही परमिशन घेवपाक नेग्लिजन्स, इग्नोरन्स. आनी आमी परत एकदां सांगता मनोज जांबावलीकराच्या केसीस त्या टायमारूय आमी सांगलेलें की सेफ्टी ऑडिट करा, सेफ्टीची खबरदारी घेयात, इंजिनियरांक एलोकेट करात सेफ्टी जबाबदारी. म्हाका दिसता आयचो एक्सिडेंट पळोवन हेंच्यांनी कांयच शिकोवंक ना पयलींच्या एक्सिडेंटान. आनी परत आयज आमचो एकदां आमचो स्थानीक भुरगो आपलो जीव त्यांनी उडयलेलो आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करणारो एक भुरगो कर्मचारी तो कामार आसतना ताका मरण पावलो. तो नक्की तो कसो ताका मरण येयल्लें आहा हें पळोवपाक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळो स्टाफ पळयतले. आज तेजी डेड बॉडी जेन्ना आपलो कळ्ळो न्यूज तेन्ना तेजी डेड बॉडी आमी पळयले. अशें दिसता की तो मरण येयल्लें आहा ते कदाचित रोग लागून मरण येयल्लें आहा. पण पोस्टमार्टमाक आतां बॉडी धाडलेली आसा आनी तेच्या नंतर तें कळटलें. आनी जे कितें फुडली तपासणी आसा पुलीस आनी बाकीचे सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे अधिकारी करीत आसतले. ह्या भुरग्याक मरण येयल्लें आहा त्यामुळे खूब ह्या मावळिंगे गांवांत दुख्खाचें वातावरण पसरलेलें आसा. नवीनच लागलेलो कामाक लागलेलो भुरगो बरो आरोग्य अशें कितें आनी ह्या भुरग्याक जें काम दिल्लें आसा तें काम करता आसतना मरण येयल्लें आहा अशी खबरी खंयचे एक वेगवेगळे धक्के घेत दिसता की ह्या काम करता ताका मरण येयल्लें आहा. तेन्ना तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. ईडी म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान कोट्यांनी रुपयांच्या बँक रिणाची फटवणूक आणि पयशे लुटपाच्या प्रकरणात व्हड कारवाय केलेली आसा. कांय सहकाऱ्यां आड ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मालमत्तेत गोंयासयत देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली मालमत्ता आणि अमेरिकेंतल्या टेक्सासांतले एक रेजिडेन्सी घर हांचो आस्पाव आसा. जयपूर विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट कायद्याखाला लील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रमोटर आणि हेर सहकार्याची सुमार 112.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मालमत्तेत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गोंय, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतली जमीन, उद्देगीक प्लॉट, निवासी मालमत्ता, बँक बॅलन्स, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक हांचो आस्पाव जाता. अमेरिकेतल्या टेक्सासांतले एका निवासी घरूय ईडीन जप्त केला. सीबीआय नोंद केल्ल्या गुन्यांवाचेर ईडीन चौकशी सुरू केल्ली. कंपनीच्या प्रमोटर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँक आणि IDBI बँकेच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या बँकांचे पंगडांक बनावट अर्थीक कागदपत्रां सादर करून सुमार 376 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाला. कंपनीच्या अर्थीक नोंदीत घुसपागोंदळ केल्ल्याचे आणि मालमत्ता, साठवण आणि रिणां कृत्रीम रितीन फुगयल्ल्याचे ईडी तपासांतल्यान दिसून आयले. उपरांत बँकांकडल्यान मेळिल्लो निधी वेगवेगळ्या संबंधित कंपनी वरवीं आणि परदेशांतल्या उपकंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान वळयला. उपरांत ह्या पयशांनी वेगवेगळे रिअल इस्टेट मालमत्ता विकती घेवपा खातीर वापरिल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाला. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयान सुरू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कानोळे दर्यादेगेर एक दुर्दैवी घडणूक घडली. उत्तराखंडाचो 25 वर्साचो तरणाटो दर्यांत बुडलो. व्हड ल्हार आयिल्ल्यान ल्हारांनी ताका खोल दर्यांत ओडून व्हेलो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच ताच्या इश्टांनी पुलिसांक कळीत केलें आणि थंय आशिल्ल्या लायफगार्डांनी ही सोद मोहीम सुरू केली. उपरांत रोखडीच त्या तरणाट्याची कूड जी आसा ती शिकेरीच्या कालामारी हांगासर मेळ्ळी. बुडिल्लो तरणाटो आशिल्लो तो उत्तराखंडाचो आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
देखिए आप लोग ना, हमारा जो लाइफ गार्ड था उसको गया था और वो मोबाइल लेके ही हाथ में टावर में था। वो बोल रहे हैं 6:20 का टाइमिंग था, मतलब उससे पहले आप लोग आधा घंटा आए थे। आके वापस की गए, आए आके सीधे 10 मिनट रूम से कितना बजे आए आप लोग? 6 में से निकला था, ठीक है, बाकी निकला। क्योंकि देखिए इतना जल्दी कोई टूरिस्ट आता नहीं बीच पर। नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं टूरिस्ट है आप लोग की इधर ही काम करते हैं, हम तीनों ही तरह मिल से हैं, मालूम? ठीक है ना? हाँ। इसकी जॉब ही यही थी 4-5 महीने से कंप्लीट में। और आपको? हम लोग के इंटरव्यू में आए थे, इसका बर्थडे बर्थडे के लिए क्या करते हैं, इसने हमारी टिकट करी दोनों की, बोले आ जाओ बर्थडे सेलिब्रेट करें। आप लोग क्या फैमिली वाले की फैमिली दोस्त है, लेकिन ठीक है, वो सही है। मुझे क्या चाहिए कि आप लोग कितना बजे आए और उसका कितना टाइम आपने दिन पर ऐसे बैठा या खड़ा कुछ खेला और उसके बाद वो इंसिडेंट। मैं आपसे कहना हूँ 6:30 से आधे घंटे के बीच में 10 मिनट रहते हैं। बैठे थे, उसका कैसे मन में आया कि जाने का पानी? क्योंकि आगे चल के हमको भी पता चले कि क्या सोच रहती है टूरिस्ट की पानी के बारे में। तो उसका क्या मन में था? आपको दिखाने के लिए पानी में गया था क्या? दारू पिये थे? नेक्स्ट कानोळी वाठारांतल्यान एक दुखद आणि दुर्दैवी घडणूक मुखार येता ती म्हटल्यार मूळ उत्तराखंडचो रहिवासी 25 वर्सांचो शाहीद आफ्रिदी जो गोंयांत काम करतालो हो काल कानोळी बिचार बुडून आयज मरण पावलेल्याची बातमी जी आसा ती मुखार येता। नमस्कार, येवकार, हांव वीणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही। पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार शाहीद आफ्रिदी जो पणजे कामाक आसतालो, गोंयानूच रावतालो, मूळ उत्तराखंडचो, ताचोच बर्थडे आशिल्लो आणि ताणें आपल्या बर्थडे खातीर स्वता तिकेटी काडून उत्तराखंडच्यान आपल्या गांवांतल्यान आपल्या आनी 2 जे फ्रेंडांक आशिल्ले ते गोंयान बर्थडे सेलिब्रेशना खातीर इन्वायट केल्ले। आणि आयज रातची जेन्ना ही 4 सुमार जी आसा ती कानोळे बिचार वचून बसलेली आणि अराउंड 6च्या वेळार शाहीद जो आसा वो दर्यान स्विमींग करपा खातीर देंवलो आणि खंय तरी ल्हारांचो जो नेट आसा तो व्हडलो आशिल्ल्या कारणान शाहीद जो आसा तो तोल चुकून जो आसा तो ल्हारान बरोबर व्हांवून गेलो। हाची जी खबर आसा ती तेचे वांगडी जी आशिल्ली तांच्यांनी पुलिसांक जी आसा ती कळयली आणि पुलिसांनी जे आसा ते सर्च ऑपरेशन सुरू केले। आयज शुक्रारा सकाळ मेरेन सुद्धा जे आसा ते हाचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आशिल्ले, पण शाहिदाची बॉडी जी आसा ती खंयच मेळूंक नाशिल्ली। आणि आयज शुक्रारा 2 एक अशी गजाल मुखार येता ती म्हटल्यार शिकेरे कालामारी रिसॉर्टा कडेन एक बॉडी मेळ्ळा आणि जेन्ना हाचे आयडेंटिफिकेशन जाता ती तेन्ना ती बॉडी जी आसा ती शाहीद आफ्रिदी ह्याच मनशाची जावन आसा अशें कन्फर्म जाता। आता फुडें जे आसा ते बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू केलेली आसा आणि तशेंच हाचेर जे आसा ते फुडें कलांगूट पुलिसांचे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेच चालू आसा। राज्यातल्या अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्याचेर आदिवासी मंत्री रमेश तवडकर हाणें म्हत्वाचें विधान केलां। वेंचणुकेच्या पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटलें असो विश्वास मंत्री रमेश तवडकरान उक्तायला। ह्या विशयाचेर आपूण सदांच पाठपुरवठो करत आसा आणि मुखेलमंत्री आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे कडेन ह्या विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती ताणें दिलेली आसा। एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें ह्या खातीर सरकार सकारात्मक आसून वेंचणुकेच्या पयलीं हो प्रश्न तडीक लागतलो असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला। एक रिजर्वेशन इश्यू आसा पयलीं की आमी पाठपुरावो ज्या तरेन करत आसा आनी आतांय करता आनी ह्या काल पयर ह्या आमचे वेगवेगळ्या तरांचें डिस्कशन मुख्यमंत्री किंवा आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हांचे जायत आसा, त्यामुळे स्वाभाविकपणे ते जातलें ही म्हाकाय खात्री आसा। त्या विशयाचेर त्यो फुलफील करप आमी आनी दिल्ली बी वचपाचें पडपाचें आहा ना, दिल्ली वचपाचें गरज ना, जातलें रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन सिटांचेर हे फुडली इलेक्शनां झगडा नाही ह्या विशया संदर्भात कशें आसा की वेगवेगळ्या स्तराचेर हांगा तुमकां ब्रिफींग आमी करता येयल्लें आसा। फाटल्या कांय दिसांच्यान घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान आतां मातसो नेट त्याचो देंविल्लो आसा। शुक्रारा फुडले 6 दीस म्हटल्यार 16 तारखे मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा।
मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आशिल्ल्या चोरांचो डाव हे खेपे थळाव्यांच्या शिटूकसाणेक लागून फसलो. स्टेशनांचेर हे चोर सेगीत रातच्या वेळार प्रवाशांक लुट्टाले. थळाव्यांनी ह्या चोरांक धरपाक सांपळो रचलो आनी चोरांक रंगे हात धरले. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या 6व्या क्रमांकाच्या प्लॅटफॉर्माचेर घडिल्ल्या ह्या घडणुकेत 4 दुबावीत चोरांक थळाव्यांनी धरून पुलिसांक दिलेले आसा. वाठारांत असल्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिसांनी खर पावलां उखलपाची गरज आसा अशी चिंता थळाव्यांनी उक्तायल्ली आसा. तुका सांगपाची गजाल म्हणल्यार गेल्ले 4 दीस काय 5 दीस जाले हांगा एक इन्सिडंट घडत आसा ट्युरिस्टा वांगडा. आनी जे ट्युरिस्ट भितरल्यान भायर येता पळय ते रडोन भायर येता आनी आमचे टॅक्सी कावंटर आमच्या लोकलां कडेन येवन सांगता आमकां हेल्प करा म्हणून. म्हणल्यार कसले काय कळनासले कितें कोण मारता हे डेलीचे जाल्ले आसलेले आमकां खबर ना. म्हणल्यार हे 4 ते 5 दिसांनी असो ग्रूप हे जाला. एक 5 जाणांचो 6 जाणांचो ग्रूप जालो असो भुरगे केन्ना कोणाची चेन्यो मारता कितें मारता काय कळना. आमी वॉच धरून रावले सगळे वाड्यावयले भुरगे लोकल आतां आयज पळयता ते तुमकां सगळे वॉच धरून रावले बाबा कशें कितें चलता तें. आयज आमी अशें घेतल्यान अशें भोंवले फूल ओल्ड रेल्वे स्टेशन टू न्यू रेल्वे स्टेशन. एकलो सापडलो तेका धरता दुसरो सापडलो दुसरो धरता तिसरो सगळ्यांक धरले गेल्यार तांकां विचारले बाबा कितें करता तुमी कशें धरलें आनी रंगे हात धरला करताना उबारताना लिफ्टी कडेन बरें धरताना तांकां विचारलें धरतकूच तेंच्यांनी इनवॉल्व सांगलो आमी मोबायल चोरता आनी जे प्लॅटफॉर्मा 6 जे हे आसा पळय सुलभ संचालय तितून ज्या मनशा कडेन दिता ते काडटा लिपोवन दवरता मागीर तेंचे कडच्यान दिता तांकां कमिशन दिता. तशेंच फायर ब्रिगेडी कडेन एक हे आसा टॉयलेट आसा सुलभ टॉयलेट आसा त्या टॉयलेटीनूच सेम करता खंय ते. सो तांकां हाडले तेंच्या मुखार विचारले सो तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले हे सेम करता म्हणून. सो हे अशें करून म्हाका दिसता व्हडले रॅकेट आसा हेज्या व्हडले रॅकेट आसा. सो आयज भुरगे एकठांय जावन हांकां धरलेले आसा आमी. सो आमकां कितें जाय हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाल्ली जाय कितें आमचे खरें जाता लोकांक एक वेगळे नदरेन वयता कितें स्टेशनार चोरी जाता कितें जाता म्हणल्यार कोण हांगाचे हे लोकल न्हू हे सगळे भायले खंयचे खंयचे इल्ले उबळी त्या कडेनचे आनी ते बी तडीपार मनीस हांगा इल्ले आसा. सो हांव मागता इतलेंच पुलीस हेजे कडच्यान आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी हांकां परते हांगा दिसपाक ना. इन केस हेच अशें जालें फाल्यां आमच्या भुरग्यांचेर जावं आमचे कोण स्थानीक लोक हांगा बिजनस करता तांकां कोणाच्या रातचे ब्लेड मारपाक नाका. कितें पयशां खातीर ते कितें करता सोल्युशनाचेर आसता कितें आसता कितें आनी सुलभ टॉयलेटीन वयता टॉयलेटी फाटीच्यान सगळे अशें इल्लिगल धंदो करता. सो हे सुलभ संचालय वाल्याकूच अशें हे एक्शन घेवचें. ते दोनूय संचालय दोनूय आसा ते इनसायड आनी तेंच्या वांगडा भुरगे इनवॉल्व आसा तेवूय ते पुलिसेक आतां आमी हँडओवर केला लोकलांनी सगळ्यांनी मेळोन. कितले जाणां आसा तांकां धरला तुमी आतां? टोटल 3 जाणां आसा 3 जाणां हे आसा आनी 2 जाणां सुलभ संचालयाचे आसा. टोटल 5 जाणां आनी एकलो धांवलो तेका धरता आसा. म्हणल्यार ते कितें करता सांजची जेन्ना ट्रेन येता पळय ट्रेनीन चडटा आनी जेन्ना लेट लायट आनी जेन्ना लिफ्ट आसा पळय लिफ्टीन ऑटोमॅटीक कोण वयता ते पळयता 2 जाणां टॉयलेटी कडेन रावता एकलो लिफ्टीन चडटा ते एणीच्यान घेता दूर धांवता प्लॅटफॉर्म 6 वयल्यान ते स्लॅपा सायडीनच्यान. सो अशें हे चालू उरलें जाल्यार मुखार खूब हे जातलो बिजनसू आमचो त्रास जातलो आनी लोकांचें नांव पिड्यार जातलें आनी हे करून आमकां हितूनच्यान अशें जातलें कितें एक व्हडली मेसेज रॉंग मेसेज स्प्रेड जातली की स्टेशन सायडीन झगडो येता म्हणून. सो ही आमकां जाल्ली नाका आनी आमच्या वाड्या वयलें नांव पिड्यार जाल्लें नाका. सो त्या खातीर आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळून एकठांय जालां आनी हेच्या फुडें आमी ड्रायव्ह दवरतले कित्या खातीर हे बेगीन काबार जावपा न्हू. हेंचे अजून 4-5 जाणां उरला धांवला भितर. सो आमी तेजेर एक वॉच धरून आसा कंटिन्यू आमी दवरतले आनी आमी सोडपाना. उदरगतीक उर्बा दिवपा सयत विकसीत भारत 2047 उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर एक देश एक वेंचणूक हो बदल पूरक थारतलो. देशांत एकाच वेळार वेंचणूक जाली जाल्यार उदरगत तशेंच सुशासनाचेर लक्ष केंद्रीत करप सरकाराक शक्य जातलें आनी हाका लागून गोंयकार आनी गोंय सरकाराचो एक देश एक वेंचणूक ह्या संकल्पनेक पुराय तेंको आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक विरोधी पक्षांनी खर विरोध केला. एक देश एक वेंचणूक हो एक नवो विचार सरकारान फुडें हाडला. ताचे खातीर पार्लमेंटान एक्ट एमेंड करपा खातीर बील सादर केला. ते बील आतां कमिटी कडेन गेला. जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी ताच्या अभ्यासा खातीर नेमिल्ली आसा. सद्याक ती गोंयान आयल्या. गोंयान येवन त्या कमिटीन केलें कितें जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा रिकग्नायज पॉलिटिकल पार्टीज त्या पॉलिटिकल पार्टींच्या मुखेल्यांक कडेन तांच्या प्रतिनिधींक कडेन तांच्यांनी भासाभास केली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे त्या कमिटी मुखार गेले. तांच्यांनी कमिटीक मेळून भायर आयल्या उपरांत सांगलें की म्हजो ह्या विचाराक तेंको आसा. एक देश एक वेंचणूक जावपाक जाय म्हळ्यार कितें पंचायत आसतली जिल्ला पंचायत आसतली विधानसभा आसतली म्युनिसिपालिटी आसतली नाजाल्यार पार्लमेंटाची वेंचणूक आसतली. ही एकच वेंचणूक आसतली
घडये घडये वेंचणुके जावचे ना. घडये घडये वेंचणुकी कित्या खातीर जावपाचे पडटा असो एक प्रश्न आयला. आनी वेंचणुकी घडये घडये जाल्यार ताचो फटको आमकां तुमकां कसो बसता. वेंचणूक जी आसता ती वेंचणूक जावच्या पयलीं म्हयनो 1.5 म्हयनो फाटल्यान एक नोटिफिकेशन काडटात, इलेक्शन डिक्लेअर करतात. ते डिक्लेअर जाले काय कितें लागता? कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट म्हळ्यार कितें? सरकाराची जी कामां आसता ती थंड 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 जायत वयतात आनी सरकार कसलो डिसिजन घेयना. कितें सांगता? कोड ऑफ कंडक्ट लागला, आमी ती कामां करूं शकना, आमी डिसिजन घेवपाक जायना. आनी पंचायतीचे आसतले, जिल्हा पंचायतीची आसतले, म्युन्सिपालिटीची आसतले, नाल्यार विधानसभेची वेंचणूक आसतली, अशे वेंचणुके जर चालूच उरले फाटोफाट एका फाटोफाट एक 2-3 म्हयन्यांनी जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागीत रावतलो आनी आमकां जे डेव्हलपमेंट जे आसा ताचे जे डिसिजन घेवपाचे ते सरकाराक घेवंक मेळचे ना. ताचे खातीर एक वेंचणूक एक देश हो विचार फुडें आयला. कुंकळे IDC वाठारांत पर्यावरणाच्या दृश्टीन गंभीर हुस्को उक्तायला. वट्ट 18 वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या धोकादायक रासायनीक कोयराची रास काडपाचें काम एप्रील सावन सुरू केल्लें. मात पावसा खातीर हें काम मदींच थांबयलें. कोयराच्या राशीर धापिल्ली ताडपत्री उक्ती दवरिल्ल्यान कोयराचें दुशीत उदक गांवांत येवन भलायकेची समस्या निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायिल्ली आसा. कुंकळे IDC वाठारांत आशिल्लो धोकादायक कोयर काडपा खातीर सुमार 13 कोटी रुपयांचें काम सरकाराच्या मंजुरी उपरांत निमणें सुरू जाल्लें. मात पावस सुरू जाल्ल्यान हें काम तात्पुरतें बंद केलां. पूण कोयराचेर धापिल्ली ताडपत्री तशीच उक्ती दवरल्या. पावसा खातीर ह्या कोयराचें प्रदुशीत उदक गांवांत येवन भलायकीचो प्रश्न निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. हें काम थांबोवच्या पयलीं संबंदीत कंत्राटदारान गरजेचे सुरक्षात्मक उपाय येवजण करूंक जाय आशिल्ले. मात संबंदीत कंत्राटदारान पुरायपणान हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान हाका कंत्राटदार जबाबदार आसा. देखून कंत्राटदाराचेर FIR करात अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. ह्या फावटी पावस कमी आहा, सगळें खबर आहा सरकाराकय बी. आनी सरकारान इतलें वर्स लायलें तें सरकाराकय खबर आहा तो डंप काडपाक. ती आश्वासन दिन 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 लोकांक कानार तेल घालपाची, कळ्ळो का न्हू. पूण ऑलरेडी आमगेलो लोकल MLAन तितूंक एक पावल मारून तें काम जाग्यार घातलें काडपाचें. बट कितें जालें पळय, हो डंप एक्चुली गेल्या त्या वर्सा उठोवपा जाय आसलो. गेल्या त्या वर्सा आमी डिमांड केल्लो सगळ्याक. आनी इवन आमगे कुंकळे म्युन्सिपालिटीन सुद्दां गेल्या त्या वर्सा हें आतां जें दवरलो पळय, आतां प्रेझेंट स्थिती पळयली तें थिंगाचें आतां प्लास्टीक व्हांवोन गेलां. प्लास्टीक व्हांवोन वचोन 10 दीस जाले, 10 ते 12 दीस जाले. आमी येवन जायते पाटी हांकां सांगलें. आनी पळय हें लिपोवपाक काय ना, हांकां सांगलें बाबा तुमी हें प्लास्टीक हें जे कोण टेंडर घेयला जावं गोवा गव्हर्मेंटान कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कोण टेंडर दिला तेणी हें पळोवपाक जाय आसलें. बाबा हो लुकआवट कोणालो? कुंकळकारांगे हें कुंकळकारां जाय म्हूण हें जालां. हो हें वीक पडोन आसतें हें तेंगे लुकआवट कोण तो टेंडर घेयला तेणी ओपन दवरला आनी तेजेर FIR फायल करची म्हूण. FIR कोणी करपा जाय? IDCन करपा जाय. बिकॉज दीस ही सगळी हें येता ते IDC भितर ते प्लांट आसा, त्या प्लांटा भितर घातला आहा हो त्या जमनीक. ह्या मनशाचेर तुरंत FIR फायल जावपा जाय. कित्याक? नेग्लिजन्स. कित्याक हें तेणें धापून दवरपा जाय आसलें. हें ओपन दवरपा जायना आसलें, हें धापून दवरपा जाय आसलें. आतां हें इतलें जें परतून एकदां हें वीक सगळें व्हांवोन वॉटरबॉडी जावन वचप. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ह्या आशिल्ल्या गोमंतक टुडे बुलेटिन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. Highways are important because they connect people and goods, which helps the economy grow. Goa's focus on revamping its infrastructure, the road network has taken center stage for the government and authorities. This includes widened highways, elevated roads, and sea bridges,
which together have formed a seamless link and advanced landscape for surrounding development on the National Highway 66, which runs through the state. You know the day when Atal Setu was opened? It changed our lives. Now, what if I tell you that there are so many highways that are built in Goa? It gives us some amazing view and scenic beauty. You don't know, right? And today we have come to show you the exclusive view of it. Come, let's take a tour. The Indian government, led by Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, has initiated a major infrastructure project to enhance connectivity in Goa. Goa is currently seeing significant improvements in its road infrastructure. Let us show you how. The Margao Bypass. The all-new Margao Bypass is a clean-year gift for Goa. By lightening traffic congestion in Margao and enhancing north-south connectivity, the road provides seamless travel for commuters and boosts regional development. This western bypass is a part of a bigger plan to decongest traffic along the Karnataka-Maharashtra National Highway. The Manohar Parrikar Kankona Bypass. This highway reduces a distance of 21 kilometers to just 7 kilometers and shows how the world-class infrastructure of Vikasit Bharat can transform the travel experience in rural Goa. The Mopa Link Road. This is a significant boost to regional infrastructure. The 6.7 kilometer long controlled access corridor is a key infrastructure project aimed at providing a direct and efficient route between the new airport and the mainland. The Pernam to Porvorim Highway. This road is the direct access to Pernam, allowing direct entry to the Mopa Link Road. The Atal Setu. The Atal Setu Goa was introduced by Goa's former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar, with the aim to reduce traffic congestion throughout the city and was executed under his guidance. This bridge is designated to late Shri Atal Bihari Vajpayee, India's former Prime Minister. The Atal Setu Goa Bridge interlinks two cities of Goa, Porvorim and Panji. It contains 4 lanes of NH66 across the Mandavi River. It is also known as the third largest bridge in India, which is 5.1 kilometers long. The Zuari Bridge. The network, spanning a total length of 13.3 kilometers, connects the north and south of Goa, while further opening nearly 150 kilometers of the advanced carriageway in total, with its neighboring states of Maharashtra in north and Karnataka to its south. The Baina Road. The highway is a 7.8 kilometer long stretch of NH17B, including an elevated road from Ravindra Bhavan Junction to Marmugua Port Trust. The project is one of its kind, as it is with a cable-stayed bridge on a road overbridge constructed on a curve. It is a port connectivity 4-lane road from Varunapuri to the Sada Junction stretch of NH17B and provides direct and quick and efficient routes between the two destinations. According to Goa's Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, half of the tourism infrastructure required for the future is ready, with opening of the parallel Zuari Bridge and Atal Setu, added with the opening of the Manohar International Airport. This is the vision of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and the hard work of our state government. And as a Goan, it feels proud to see this kind of infrastructure, and I cannot wait to see the future, how it will look like. So till then, see you soon.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.